आमच्या गोवा सरकारचे RDA मंत्री आणि या भागाचे आमदार धडाडीचे आमदार आज हांगा हे उपस्थित येऊन आमच्या भितर आम्ही जे कितें काम सांगलें त्या कामाचो स्वीकार करून त्यांनी आज ह्या कामाक सुरवात करपाक लागून आजचो हो कार्यक्रम आसलेलो आहा। आमचे जयेश बाब साळगांवकर हे मंत्री हांगासर येवन तेंच्यांनी व्हडलीशी कामां आमच्या ह्या गिरवाड्यात केल्ली आहात आणि हेजे फुडें तेंच्या हातीनसून अशी मोठी मोठी कामां जायत रावची। आयज 62 वर्सां 60 वर्सां 61 वर्सां आमी जी आतुरतेन वाट पळयतात हें आयज आमचें खंय रात्री पडलेलें स्वप्न आयज जयेश बाबान आमचें पूर्ण केलें आणि ह्या माध्यमातून आमकां आयज ही नाला बांदून हो आमकां कितें तरी शेतान उत्पन्न करपाक मेळटा। तशेंच नाला बांदल्या उपरांत तेजे सायडीकसून येता पळय तसो आमगे 3 मीटर आमी रस्त्याक आमची जागा दितले आणि तशें कित्याक आमकां ट्रॅक्टर टेम्पो बी हाडपाक आमकां ते बरें पडटले आणि अशेंच आमी सगळी जनता आमच्या जयेश बाबाच्या फाटीशी हेजे फुडें रावतली अशें आमी हांगासर ह्या माध्यमातून गिरोड्यासून तुमकां आश्वासन दिता। आमी आयज गिरी वॉर्ड नंबर 1 आनी वॉर्ड आमचो बाब डेप्युटी सरपंच सनी नानोडकर यांचो वॉर्ड नंबर 1 आसा आणि हांगासर हो आमचो डेप्युटी सरपंच सनी नानोडकर यांचो वॉर्ड। ह्या वॉर्डान जशें आमी पळयतात की सामको शेती प्रधान सायडीक हिरवळ सगळी आनीक आमकां खबर आसा की पर्टिक्युलर ह्या वॉर्डान जो म्हापसा डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणून चलतालो त्या डेव्हलपमेंट प्लॅनाक ह्या लोकांक सांगलें की हांगासर आमी डेव्हलपमेंट करया। म्हापसाचें शहरीकरण आहा पळय तें म्हापसा शहरीकरण हाका तेंकोन आसा तेन्ना हांगासर आमी थोडी शेत जमीन आसा ही कन्वर्ट करून हांगासर आमी हांगासर FAR दितात, सेटलमेंट जावं कमर्शियल करपाचो प्रयत्न करता। हेंच्या लोकांनी फुडें सरोन एकत्रीत सगळ्यांनी एका ऑब्जेक्शन हाडलें आणि कित्याक तर आमकां ते डेव्हलपमेंट आयज पयशे खूब मेळटा तांकां बेनिफिट फायनान्शियल बेनिफीट जावं दुसरे कसले तांकां खूब आमिश दाखयली गेली पण हेंचे कडेन हे आमिशाक बळी न पडता। ह्या लोकांनी शेतीक प्राधान्य दिलें आणि ह्या लोकांक शेतीक प्राधान्य हांव सगळ्यांनी शाबासकी दिता। त्यांच्या फाटल्यान हांव खंबीरपणे उबो आहा आणि जसो तेंचो प्लॅन आसा की हांगासर शेतूच जावचें ह्या शेताकूच लागून तांकां फूल सपोर्ट करपाचें आमी चिंतलेलें आसा। तशेंच आयज जो आमी हांगासर गरज आसली खुबशे वर्सां पयलींचो हांगासर रिक्वायरमेंट की हांगासरलो नाला जो आसलो ड्रेन जी आसली जी फाटल्या आमदाराच्या फाटल्या मिनिस्टराच्या मॅनिफेस्टोन आमकां दिसली ती ड्रेन मॅनिफेस्टोन दिसली पण प्रत्यक्षान हांगासर दिसली ना। ताका लागून ही दिसपाक कारण जे हांगासर शेतकार हांगासरले वॉर्ड मेंबर आदले ZP मेंबर हेंच्यांनी परत म्हाका हेजेर फॉलोअप घेवपाक लायले आणि फॉलोअप करून आयज आमी 2 सिमिलर नालास करता। एक मंगलाचारी हाऊस म्हणून एक थंयसर एक आसा आणि दुसरो एक महादेव नायक। आता हे दोन्ही नाल्लांची कॉस्टिंग इज अराउंड 80 lakhs सर 80 लाखाचो एंटायर नाल्ला करता आमी आणि एक एनवायरमेंट फ्रेंडली बोल्डर मेशनरी लावन जे फातर आसता पळय जो जीव जंतू त्या भितर वचून रावतलो हेचे लक्षात घेता हे सगळें आमी हांगासर काम चालू केलें आसा। WRDच्या मार्फत हे काम केल्लें वयतलें आणि हेका लागून शेतकाऱ्यांक खूबशी सोय जातली। हांगासर इरिगेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व जातले तशेंच शेतान जे शेतां बुडोवन उरतालीं ती शेतान बुडोवन उरची ना एका वाट आपली मेळटली आनी शेतकाऱ्यांनी सगळ्यांनी विलिंगली आपली जमीन थोडी ताका दिल्ली आसा। आनीक तेच्या फुडें तेंचे ट्रॅक्टर वचपाक जाय तेंच्या शेतांनी मॅकनायज्ड फार्मींग ती जावपाक जाय ती फार्मींग जावपाक लागून तेका आमी प्राधान्य दितले। आनीक जे फाटले एक आमी ऑलरेडी हांगासर कन्स्ट्रक्ट केल्लो आसा एक बांद करून तेजे वयल्यान ट्रॅक्टर जावं वचपाचो तेका प्रोविजन केल्लें आसा। सिमिलरली ह्याय शेतांनी वचपाक ट्रॅक्टराक वचपाक वाट आनी प्रत्येक शेतान वचपाक तेजर साधन सुविधा आमी हांगासर प्रदान करून दितले ताका प्राधान्य दिवपाचें आमी येवजिल्लें आसा।